तुमच्या भाव भयणीनो, मिसाचे सुरवातेक इल्लोसो वेळ ओगी रावन आमी याद केल्या आमच्या जिवितांत थेवे कसले आसात, वॉट आर द ट्रेजर्स दॅट वी हॅव. आनीक दुबाव विरेत हांव समजतात आमकां सगल्यांक कसलो ना जाल्यार कसलो थेवो आसा जाचो आमी उगडास करूंक जाता. हो थेवो घडये जावं येता आमच्या जिवितांत जी मनशां आहा ती. थोडे पावटी आमी घडये म्हणपाक पावता म्हाका बरो न्हवरो मेळ्ळा, म्हाका बरी व्हंकल मेळ्ळ्या, घोव बरो मेळ्ळा, बायल बरी मेळ्ळ्या. जायते पावटी आवय बापूय म्हणटात म्हजीं भुरगीं काय बरी, सारको ट्रेजर थेवो, दे आर लायक पर्ल्स. वो घडये भुरगीं म्हणून पावतात म्हजी आवय बापूय, म्हज्या आवय बापाय सारकी आनी दुसरी कोण ना, म्हजो व्हडलो ट्रेजर म्हणल्यार म्हजी आवय बापूय. घडये हो ट्रेजर जावपाक जाता आमची जी गिरेस्तकाय आमचे लागीं आसा, जावं आमची भाटां बेसां, वो घडये आमचे लागीं जे पुर्वजांची गिरेस्तकाय जी आमचे लागीं आयिल्ली आसा, जावं तें भांगार वो हेर दुसऱ्यो वस्तू मॅटिरियल्स, तो आमकां थेवो. वो घडये आमचो थेवो जी आमचे लागीं सृश्टी आसा, व्हडांतलो व्हड थेवो आमच्या पुर्वजांनी आमचे पासत सांबाळून दवरला आनी आतां तो आमकां मेळ्ळलो आसा. जावं आमचे लागीं हेर दुसरे थेवे जे आसात ते आमी उगडास करूं येता. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान आमी दोन भाशेच्या थेव्यांची खबर करता. एक पयलो थेवो जो शेतान लिपलेलो आसलो आनी जो मनीस त्या शेतान वावर करतालो ताका तो मेळ्ळो. तो थेवो सोदूंक भोवूंक ना, वो थेवो सोदूंक भोंवपाचें ताच्या मनान नासलें. ताच्या मनान आसलें फकत शेतान काम करपाचें. आनी आपलें काम करता करता आसतना हो थेवो ताका मेळ्ळो, एक भाशेचो थेवो. जाल्यार दुसरी जी वपार आमकां जेजून सांगल्या, तो नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतालो, पर्ल्स सोदूंक भोंवतालो. मोतयां सोदूंक भोंवता आसतना तातूंतलें एक मोती ताका असलें मेळ्ळें की उंचा मोलाचें, आनी हें मोती म्हजें करूंक हांव कितें विकूंक पासून तयार आसा. म्हणटच एकलो सोदिनासतना ताका हो थेवो मेळटा, जाल्यार दुसरो सोदून सोदून ताका आखेरेक, जशें जेजून म्हणलेलें आसा, सोद आनी तुका गावतलें, दारार मार तें उगडटलें. ते भाशेन हो दुसरो मनीस आसा तो ही मोतयां सोदूंक भोंवतालो ताका तो मेळ्ळो. भाव भयणीनो, आयज आमी कितें काय, कितलीं जाणां आमी आयज सोदूंक भोंवतात. सोदूंक भोंवतात ते आयज आमकां जायत्या जाणांक मेळना. थोड्या जाणांक मेळ्ळें, थोडी जाण सुसेग सोदूंक भोंवतात, सुसेगूच मेळना. थोडी जाण भलायकी सोदूंक भोंवतात, भलायकी मेळना. थोडी जाणां फेम सोदूंक भोंवतात, फेम मेळच ना. थोडी जाणां हेर दुसऱ्यो वस्तू वो दुसरो सक्सेस, दुसरें यश सोदूंक भोंवतात, घडये मेळना. थोड्या जाणांक मेळटा. आयज जे आमी नियाळपाक गरज ते हो थेवो मेळ्ळ्या उपरांत आमचें कितें, आमी कसली वागणूक दाखयतात. हेच्या पयल्या वाचपान आमी मोइजेसाची खबर आयकल्या. ह्या दिसांनी आमी मोइजेसाची, देवाची आनी परजेची खबर आयकता. तंबूय तांणी बांदलेलो, जंय जमातीचो तंबू म्हणून देवा लागीं मोइजेस उलयतालो. कोणाकूय जरी तर कसली भासाभास करपाची आसा, उलोवपाचें आसा जाल्यार हे जमातीच्या तंबून तांणी येवन देवा लागीं आनी मोइजेसा लागीं उलोवंक जातालें. काय बरें, एक व्हडलें देणें. जाल्यार जेन्ना देव मोइजेसा लागीं उलयलो आनी ताच्या हातान हे कायदे दिले तेन्ना ताचें मुखामोळूच परजळ्ळें, बदल्लें. इतलें परजळ्ळें की लोकांच्यान तें पळोवंक जायनासलें. तें पळयत जाल्यार घडये दोळ्यांचेर कितें तरी येतालें, पळोवंक जायनासलें, जसो सुर्याक आमच्यान पळोवंक जायना ते भाशेन. आनी ह्या कारणान मोइजेस जितलेय पावटी देवा कडलो भायर सरून परजे लागीं येतालो तेन्ना आपल्या मुखामळार पड्डो घालतालो, वेल घालतालो. आनी जितलेय पावटी तो देवाशी येतालो तेन्ना ती वेल, तो पड्डो काडटालो. म्हणटच हेंय एक देणें जें मोइजेसाक फावो केलें देवान. सोदूंक भोंवतालो म्हूण न्हय, पूण आपणाचें एक देणें कशें. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां जी देणी दिल्ली आसा ती ओळखून घेतल्यांत काय आमी, समजल्यांत काय आमी आयज आमचें देणें कितें, आयज आमचें देणें कोण, आयज आमकां हे थेवे दिल्ले आसात ते खंय आसात, समजून घेतल्यात काय. चडशीं जाणां आमी
बेश्टें जिवीत चलता म्हण चलता, चलती का नाम गाडी न्हय तो खटारा अशें म्हणटात. जाल्यार जायते जाणांक आमचे लागीं आसा पूण ते आमचे थेवे म्हूण आमी समजून घेवंकूच ना आनी ह्या पासत आमी तांकां किकोन केल्या. आनी जायती असली देणी जी देवान आमकां दिल्ली आसात बडी फुकट आमी सोदूंक भोवंक ना, पूण आमी ती समजून घेवंक ना देखून ती आमी विबाळ्ळी आसात, तांचें निसंटन केल्लें आसा. आयज ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. आमी जण एकल्यान प्रयत्न करूंक, आमी जण एकल्यान भार घेवंक, आमचे थेवे समजून घेवंक आनी ते समजून घेतल्या उपरांत थेवे जे भाशेन सांबाळूंक जाय ते भाशेन ते आमी सांबाळूंक आनी दुसऱ्यांकूय तांचो फायदो वांटूंक. ही कृपा आमकां मागता आसतना व्हडांतलें व्हड देणें, व्हडांतलो व्हड थेवो आमकां जेजू. आनी हो जेजू आपूण आमकां आपणाचेंच मांस आनी रगत दिता, आपुणूच आमचे पासत आजीर जाता. जे भाशेन ताणें आमकां बासायला संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे बराबर आसतलों. आनी ह्या पवित्र संस्कारान हुंड्या सोऱ्याच्या रुपान जेजूचें मांस रगत आमकां बदलून मेळटा तेन्ना ह्या भोव पवित्र संस्कारान जेजू आमचे बराबर सदांच आसा. हाच्याहून व्हडलो थेवो आमकां मेळूंकूच शकना. समजून घेतलां काय आमी? आमकां ह्या दिसांनी घडये कुमन्यांव घेवपाक सोयेक ना, आमकां घडये मिसाक येवपाक आजून पासून सोयेक ना. वो सोयेक आमकां जेन्ना मेळटा तो आमी घेतला काय? घेता काय आमी? आतां सवका सवका आमच्यो इगर्ज परतून उक्त्यो जातात. आमी हो सोयेक घेतल्या काय आमच्यो आळसायो करून वा आमचीं कारणां जीं वेगवेगळीं कारणां आमी दीत आसा तीं कारणां दिवन फकत इगर्जेंतली पयस रावतल्या, मिसाचे भेटेवेंतली पयस रावतल्या. वो थोडीं जाणां कडेन जावं तो वीकडे जावं तो संडे सोयेक मेळ्ळा हो थेवो म्हजो करून घेवपाक जाल्यार धांवून धांवून येतली. तर ही कृपा आमकां मागून घेवया. आमी आमचे थेवे समजून घेवंक आनी समजून घेतल्या उपरांत आमचे थेवे आमी आपणावंक.